वचपाचो विशय आमी बोरवाशाचे यात्रेकार जावं दोयाळ काळजाचे दुसऱ्यांक भोगसूंक पिकूंक मनशापण दिवंक समाजान एकामेका आदाराक पावूंक असल्या गुणांचे क्रिस्तांव जावच्याक जेजू आमकां आपयता. तर जेजूची परिक्षा करूंक जेजू कोसाक लावंक एक धर्मशास्त्री जेजू थंय विचारता, सासणीक जिवीत जिवंक हांवें कितें करूंक जाय? जेजू ताका म्हणटा, समोर तें कितें बरयल्लें आसा? कित्याक तो धर्मशास्त्री, कायद्याचो आदवोगाद. ताणें ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान देवाचो मोग करूंक जाय आनी तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग करूंक जाय. जेजून ताका सांगलें, तुवें सांगलां तें खरें, स्वर्गीचें जिवीत तुका जिवंक जाय तर तुवें ते समोर ती प्रमाणे जिवंक जाय. पूण ताणें ताका असोच प्रश्न विचारूंक ना. ताका विचारूंक जाय आसलो, पेलो शेजारी म्हणजे कोण? ते जुदेव, देव ट्रायबल्स, आमचे गावडी धंगर आसात ते ट्रायब्स, आमी तांकां ट्रायबल्स म्हणटा. तशे जुदेव ट्रायब्सान रावताले, 12 ट्रायब्स आसली तांची, आनी तांकां ट्रायब म्हणजे तेंचो शेजारी म्हणजे फामिलीचे मनीस, सोयरे दायरे जावन आसले शेजारी. जेजू ताका सांगता एक काणी, कित्याक जेजू आपल्या शिसांक कितें सांगतालो तें तांकां सोजमनासलें, सो काणया वरवीं तो तांकां सोजमायतालो. तशेंच ताणें ह्या धर्मशास्त्राक एक काणी सांगली. पेलो कोण तो ताका विचारूंक. आनी तुमी आतां वर्तमानान आयकलां ती काणी, ते एक जाणांची काणी. तेगूय आपलें मिशन कार्य करूंक वयताले. तांतले एकटो याज्ञीक आनी लेवी, पाद्री कुळाचे मनशे ते. तांचे मिसांव सोंपल्या उपरांत ते घरा वयताले. याज्ञीक जेरुजालेमांतावन जेरिकेक वयतालो आनी वाटेर ताका एक मेलोलो मनीस सांपडलो. नांव याज्ञिकान पाद्रीन मेलेल्या कुडीक हात लायलो जाल्यार ते बोश्टताले. मीस करूंक जायना आसलें, देवळांत वचूंक जायना आसलें. पूण तो मेला वो कितें तें कांय ताणें तो मिसाक वचोंक नासलो, घरा वयतालो. दुसरो जावन आसलो लेवी पाद्री कुळाचो मनीस. तोय त्या मेलोल्या मनशाक पळयनासतना दुसरे वाटेन वयता. तिसरो येता सामारियेकार. हे सामारेचे मनीस जुदेवांक आवडनासले, ते तांचे दुस्मान. सो सामारिकार येता आनी त्या घायल जाल्लो मरणाचेर पावलेलो मनीस ताका तेलान आनी वखदान ताचे घाय धुता, बँडेज घालता आनी ताका व्हरून एका खानावळीकारा कडेन ताचे थंय दिता. ताका सांगता, ताका ताचो परामर्श कर, वखदां कितें लागता तीं दी, हांव तुजे पयशे उपरांत म्हाजें काम जाल्या उपरांत परता येता तेन्ना दितलो.
जेजू ताका विचारता, ह्या तिगाय मदें शेजारी कोण, पेलो कोण? जेजून ताका म्हटलें जाल्यार तांचे मदलो एक जुदेव तो धर्मशास्त्री, तांच्या जुदेवांचे एक गट आसा सेड्युसीस, तांचे तो टिका करतलो आसतलो. पूण जेजून जुदेवांचो कोण म्हणूंक ना, बगोर त्यांचो दुस्मान सामार्यकार. दुस्मानान आपल्या पेल्याचो मोग केलो, दाखयलो. ताका खबर नासली तो खंयच्या जातीचो खातीचो तें पळोवंक ना, पूण मनशापण दाखयलें. ताच्या आदाराक पावलो, मनीस जावन एका दुसऱ्या मनशांक तो आदाराक पावलो. हेंच मोगळा भाव भयणीनो, आमच्या भारतांत दुसरे भावार्थाची मनशां, भावार्थाची मनशां आमकां पळयतात. उत्तर भारतांत ते म्हणटात, ते हिंदू गुरू ते पळयात क्रिस्तांवांक, श्रीमंत मनीस ते खुशाल आसात, जायती धन दौलत आसा तांचे कडेन. तांकां खबर ना आमी एकामेकाक पावतात म्हणून. गरीब मनशांक आमी आदाराक पावतात. आमचो शेजारी जात कात नासलेलो देखून आदाराक जाय जाल्यार आमी आदाराक पावता. कित्याक? आमी जेजूचे शीस, आमी क्रिस्तांव. क्रिस्त म्हणजे सोडवणदार. सो आमी सोडवणदार. सोडवणदारान कितें केलें? घायक जाल्ल्या मनशांक पेकयले, दुयेंस जाल्ल्या मनशांक बरें केलें, भूत आयिल्ल्या मनशांक भूत काडून तांकां समाजांत हाडलें, गरीब मनशांक तांकां समाजांत हाडून देवाची भुरगीं केलीं. सो हेंच आमी क्रिस्तांव म्हूण काम केलें जाल्यार भारतांत दुसऱ्या भावार्थाचे मनीस क्रिस्तांव जावंक तांची खुशी जातली. आमचेंच जिवीत पळोवन खुशी जातली. सो जेजून कितें म्हणलां? शेजारी कोण? जात कात नासलेलो मनीस, आदाराक गरजेक पावता आनी ते काम गरजेक पावता, तो जावन आसा शेजारी. जशें तुमी देवाचो मोग करतात, तो मोग कसो दाखोवंक शकता? जेन्ना तुमी एका गरजी वता मनशाक पावता, तेन्ना तुमी खरो देवाचो मोग करतले म्हूण आतां देवाक सोजमो येता. आनी दोंगराचेर जेजून सेर्मोन दिलो तेन्ना ताणें म्हटलें, जें तुमी दुसऱ्याक कितें करतात, गुपीतपणें करतात, बरें करतात, तें हांव पळयतां. दुसरे कोण पळयनात, पूण हांव पळयतां. आनी त्या प्रमाणें हांव तुमकां मजुरी दितलो, हांव तुमकां साल्वसांव दितलो. उजव्या हातान कितें करता तें दाव्या हाताक खबर आसची ना. ते भाशेन जेजू म्हणटा, तुमी एकामेकाक आदाराक पावूंक जाय, एकामेकाक बरें करूंक जाय, आनी तेन्ना तुमी स्वर्ग ह्या संवसारांत अनुभवतले.